भारतातलो कोरोना केशींचो आंकडो पावलो 6 लाखांचेर. फाटले 5 दिसांनी मेळ्ळे 1 लाखा परस चड दुयेंती. सांताक्रूज शूटआउट घडणुकेचे तपासाचे निमतान भुरग्यांक व्हरू नाकात उखलून म्हणटा आमदार टोनी फर्नांडीस. भुरग्यांच्या पालकांच्यो पडल्यात हुयेली. टोनी काडटलो विधानसभेत आवाज. थळाव्या आमदारान फटयलो बाणावलेच्या शेतकारांचो आरोप. लुकसाण भरपाय दिली ना जाल्यार वतले कोर्टात. भुंयपुतांचो एल्गार. कामगार येवजणेत घोटाळो जाल्ल्याचे मुख्य सचिव आणि कामगार सचिवान केले मान्य. लोकायुक्ता कडेन तपासणे खातीर मागलो वेळ. चोरांच्या हातात घालत बेडयो मागला गोवा फॉरवर्डान. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. ज्या वाठारांनी कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट मेळ्ळ्यात थंयच्या लोकांनी स्वता जावन कोरोना तपासणी करून घेवची. उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरान उलो मारला. पूण दक्षिणेंतल्या कोरोना पॉझिटिव्ह आमदारांच्या संपर्कात येयल्ल्या बाकीच्या आमदारांचे कितें हे विशीं मात बाबू कवळेकराची भुमिका स्पश्ट ना. पळयात पुराय बातमी. दक्षिण गोंयचो एक आमदार कोरोना पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यान बाकीच्या आमदारांचेर दबाव आयला. कोरोना तपासणी जावचे पयलीं तो हेर आमदारांच्या संपर्कात आयिल्ल्याचे कांय जाण भायर उलयतात. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन ह्या आमदारांची कोरोना चाचणी घेवची अशें मागिल्ले. ताचेर बाबू कवळेकार कितें म्हणटा ते पळयात. म्हणजे आपण रावन एज ए एमएलए काम बी करून घेतले. ताकाय खबर ना खंय साकून ते लागवड हे जाली म्हण ती. काल ताका मातशें सडनली मातशें पेन जावपाक लागलो म्हण तेणी चेकअप केलें जाल्यार पॉझिटिव्ह मेळ्ळें. आज तेजी फॅमिली गेल्ली आहा. फॅमिली कॉन्टॅक्टान येयल्ले तेजे फॅमिली म्हळ्यार घराकच रावण येतो. घराकच एमएलए ना आमी फाटल्या विकाक मेळ्ळे तेच. फाटल्या विकाक आमी सगळे जाण डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन येता इशूचे तुमी मिटींग घेतलेली पळय तेन्ना मेळप जाल्लें आमगेलें. एमएलएनी मागला तुमी बापाने मागला टेस्टिंग सगळे एमएलए टेस्टिंग करपाची गरज आसा. करपाक जाय सगळ्यांनी. तुमकां दिसता करून घेवप बरें न्ही. सो तुमी घेवपाचे घेतले प्रिकॉशन म्हणजे आता म्हणजे मतदारसंघात एमएलए अशें म्हण न्ही बाकी सुद्दां मतदारसंघात जायत आसा न्ही. म्हणजे प्रिकॉशन म्हणजे आमी लोकांनी सगळ्यांक आमी इन्सिस्ट करता लोकांक पयलीं कंपल्सरी घेवपाक. आमचे ते जालेच की गांवांनी काही लोकांचे भितर हे कशें आसता की आपूण बरो आसा आनी कितें जाला कांय ना न्ही अशें हें आसता. म्हणटकीच ताका आपूण बरो आसा म्हणून उगी रावून जायना. तर तेणी वचून चॅक करप हें सामकें गरजेचें. फोंडे पुलीस स्टेशनाचे 14 पुलीस कोरोना पॉझिटिव्ह मेळिल्ले. आता हो आंकडो 17चेर पावला. तपासाचे अजूनय कांय अहवाल येवपाचे आसात. शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकान बिरेस्तारा सड्यावेल्या एमपीटी हॉस्पिटलाची पळोवणी केली. ह्या वेळार ताणें हॉस्पिटलांतल्या दोतोरां कडेन संवाद साधलो. तशेंच कोविड केअर केंद्रांतल्या वैजकीय सेवांची पळोवणी केली. आज पर्यंत हॉस्पिटलांत म्हणजे ह्या कोविड केअर सेंटराचेर जवळ जवळ 268 पेशंट येयले आनी गेले. तातूंतले डिस्चार्ज जाला जवळ जवळ 142 डिस्चार्ज जाले. ते बरें जाल्यान गेले. म्हणजे आमच्या लोकांक मुद्दाम हें सांगता कितें आमच्या लोकां मदीं जी एक भिरांत आहा कोवीड म्हणजे भिरांत आसात आसंकूय जाय भिवनूच वागूंक जाय. पूण तशी भिरांत ना की कोण बरो जायना म्हणून. हातालोच रिपोर्ट आहा त्या एक पार्ट आहा जगा वयले उलयना. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एमपीटी कोविड केअर सेंटर केला थंयसरलोच रिपोर्ट आहा. आउट ऑफ 268 आतां थंय 126 येयले गेले. जुवारी एग्रो केमिकल्सात स्वॅब सॅम्पल कलेक्शन केंद्र उक्ते केला. कुट्टाळेची आमदार एलिना साल्डानाचे हस्तुकी ताचे उक्तावण जाले. जुवारी नगर वाठारांतल्या वैजकीय सेवांचेर तिणें ह्या वेळार उलोवप केलें. The Civil Supplies Department has taken the responsibility to provide the essentials. The police is doing the monitoring, and in Zuari Nagar, a center for testing, especially the members, family members and close associates of those who have been declared positive is going on. Zuari industry, I think, is the first industry that has set up its own, workshop, not a workshop, its own laboratory kind of, where the workers are being tested. That was inaugurated just yesterday. I went there. I did not meet the workers, but I met the management, and they are definitely doing the needful. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया आनी वास्कोच्यान हिरू महाले. बिल्डिंगांचे बांदकाम करपी कामगारांच्या नावान पैसे खावपी भाजपाचे कार्यकर्ते आणि फुडाऱ्यांच्या हातात बेडयो पडलेल्यो आमकां पळोवपाच्यो आसात.
गोंयांतलो हो एक व्हडलो अर्थीक घोटाळो. गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामतीन म्हटलां. लोकायुक्ता कडेन आज सुनावणी आसली. तेतून मुळाव्या पावण्यार ह्या निधीत अर्थीक घोटाळो जाल्ल्याचें उक्ताडार येयलां. मुख्य सचिव आनी कामगार सचिवान अशे तरेचो गैरव्यवहार जाल्ल्याचें मान्य केलां. ह्या पुराय प्रकरणाची चवकशी जावची अशें ताणें मागलां. 5 ऑगस्टाक दुसरें हियरींग जावपाचें आसा. हें एक व्हडलें स्कॅम आसा अशें काँग्रेसीचें म्हणणें जाल्यार हो विशय लावन धरिल्ल्या गोवा फॉरवर्डान हातूंतल्या गुन्यांवकारांक बेगोबेग अटक करची अशें मागलां. सो रेस्पोंडंट नंबर 1 आनी 2 जे आसात, चीफ सेक्रेटरी तशेंच लेबर सेक्रेटरी, हांच्यांनी रिप्लाय फायल केल्लो आसा की एडमिटींग की प्रायमा फेसी हे बोगस जाल्ले आसा आनी जेन्ना पयशे ऑलरेडी ट्रान्सफर जाले जवळ जवळ ते म्हणटात की 7,350 लोकांक तांच्यांनी ट्रान्सफर केले पयशे. हाज्या नंतर इट केम टू देअर नोटीस की बोगस बेनिफिशरी आसात म्हणून तांच्यांनी आतां रिव्हेरिफिकेशनाचो प्रोसेस स्टार्ट केला म्हणून. आनी त्या भायर लेबर कमिशनरानूय रिप्लाय फायल केल्लो आसा की 2 सरपंच आनी 2 पंच मेंबरांनी हे पयशे घेतिल्ले आसा जे बिल्डींग आनी अदर कन्स्ट्रक्शन वर्करांक आशिल्ले, गरिबांक खातीर आशिल्ले आनी हे पयशे तांणी रिफंड केला म्हणून. चोरान चोरी करतकच चोरयेचो सामान जेन्ना सांपडटकच चोराक कोण सोडनात. सो ह्या केसींनी हे पंच, हे सरपंच जे आज रिप्लायन एडमीट केला लेबर कमिशनरान, हे कशे हे जालेत आनी हांकां कोणें हे केले, रजिस्टर करून घेतले हाजी चवकशी जावपाची गरज आसा. सो गरिबां खातीर जे पयशे आशिल्ले, जे बिल्डींग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्करां खातीर जे आशिल्ले, हाजे पयशे खावपाचें कारस्थान ह्या भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसात थोडे हांच्यांनी केल्ले आसा. सो आमी मागतात की सरकारा कडेन की हे जे रिकवरी प्रोसेस जो आसा तुमी सुरू करपाक जाय. तशेंच जे पंच आनी सरपंच जे आसात, आमचे आतां कांय डॉक्युमेंट लागल्यात. तातूंत एक मंगेश चोडणकर म्हणून आहा जो भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो शिवोली मतदारसंघांतल्यान. सो हाजें नांव आसा. तशेंच ZP कॅन्डिडेट जी आशिल्ली तिणें फॉर्म भरिल्लो आसा लेबर म्हणून. ते आमी फॉर्म सगळे आज सबमीट केल्ले आसा. सो हातूंत क्लियर कट कळटा की हे कोणे कोणे पयशे घेतल्यात बोगस, हांकां बेडयो पडटल्यो. हे गोवा फॉरवर्ड पक्ष पूर्णपणे समर्थ आसा हे पळोवपाक. आनी वी वील सी दॅट these people land up in jail for defrauding the state exchequer and forging the things and siphoning the state funds which was meant for building and other construction workers. बिल्डींग आनी हेर बांदकामां करपी कामगारांच्या नांवान दिल्ले पयशे खावपाचें भाजपाचें व्हडलें स्कॅम आशिल्ल्याचें काँग्रेसीन म्हटलां. पळयात की ह्या खात्यान ह्या लेबराच्या संदर्भान बरेंच व्हडलें स्कॅम जाल्लें आसा. जे पयशे वितरीत केल्या ते पयशे BJPच्या कार्यकर्त्यांक, BJPचे सरपंच, तेंचे पंच आनी तेंचे ZPचे कॅन्डिडेट आनी त्या कॅन्डिडेटांचे फॅमिली मेंबर हांकां हे पयशे पावल्या. सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसता पळय तो प्रोसेस हेंच्यांनी फॉलो करूंक ना. ही 15,000ची जी फॉर्मां आसा ती फॉर्मां इनकम्प्लीट आसा. पूण तांकां नंबर वो लेबर नंबर जो दिता लेबर बोर्ड तो नंबर तांकां अलॉट जाला. लेबर इन्स्पेक्टर जी फायनल ऑथॉरिटी आसा सायन मारून ते एप्रूव करपाचे, लेबर इन्स्पेक्टराची सायन ना. ट्रेनिंगाच्या वेळार जे फोटोग्राफ जाय पडटा इनडोर आनी आउटडोर ते फोटोग्राफ खंय हातीक लागना. लॉगीन ही फॉर्मां भरल्या उपरांत लॉगीन करचें पडटा, एनरोल करचें पडटा. तेंच्या सायटीर ते एनरोल करचें पडटा. हे एनरोल केले कोणी? कॉर्डिनेटरान केले काय आनीक कोणी केले कांयच खबर ना. लॉगीन करतलो जाल्यार लॉगीन ताका नंबर आसता, ID आसता. ती ID कोणा कडेन आसता? जो कॉर्डिनेटर आसता पळय त्या वाठाराचो तेचेच कडेन आसता. पण खूब वेळार अशें जालां की त्या कॉर्डिनेटराक खबरूच ना. हेंच्यांनी ऑफिसान आपणाच्या काय कोणाच्या दुसऱ्याच्या खंयच्या पार्टीच्या ऑफिसान बसून हेंच्यांनी ही फॉर्मां अपलोड केल्या. कंपनीक ट्रेनिंगाचे पयशे दिले तांकांय 4,000, एका कामगारा फाटल्यान 4,800 मेळटा ट्रेनिंग दिवपाक, इनडोर आनी आउटडोर ट्रेनिंग दिवपाक. तेंचे पयशे क्लियर जाले, बिलां पास. कामदारांक आमच्या पयशे ना. वेरियस ट्रेड आहा त्यो, खूब ट्रेड. पूण हांगा ज्यो ट्रेडी दाखयल्या फक्त कितें दाखयलां? मेसन आनी हेल्पर. प्लंबर आसा, फॅब्रिकेटर आसा, कार्पेंटर आसा, मेसन आसा, खूब आसा ट्रेडी. पूण हेंच्यांनी ट्रेनिंग जें केलां तें फक्त हेल्परांकूच करून उडयलां. 5,000 किट ह्या कंपनीन, हिंदुस्तान युनिलिवर कंपनी ह्या कंपनीन ह्या बोर्डा कडेन
लेबर बोर्डा कडेन धाडून दिल्ले. कोणाक वाटल्या? खंय वाटल्या? वाटवूच ना हेंच्यांनी. BJP कार्यकर्त्यांनी हे सगळे सामान हेंच्यांनी विकला आनी धंदो केलो. मागणी करता की तोंड उगडात. आयज पासून तुमी तोंड कित्याक उगडूं ना? जेन्ना पयलेच फावटी लेबर स्कॅम उक्ताडार येयलो तेन्ना एक बारीकसो कार्यकर्तो डिस्ट्रिक्ट लेवलाचो कोण तरी येयलो आनी हे सगळे सारके आमचे इतले पयशे दिले तितले पयशे दिले आनी मागीर तेची जागूच ना. आसा हिम्मत जाल्यार आमी जे आरोप केल्या त्या आरोपांक उत्तर दिवपाक येवचे मुखार. 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. लुकसाण भरपाय मेळोंक ना जाल्यार आमी कोर्टात वयतले. बाणावलेच्या शेतकाऱ्यांनी शिटकावणी दिल्या. उदरगतीच्या कामा खातीर चर्चिल आलेमावान फटोवन आमच्यो जमनी घेतल्यात. देखून आमची लुकसाण भरपाय दियात नाजाल्यार कोर्टात वतले शेतकाऱ्यांनी म्हटलां. लुकसाण भरपाय मेळटली म्हणून बरेच महिने वाट पळयली पूण कांयच फायदो जालो ना. हे जमनीचे 16 लाख रुपया जातात पूण तो आमकां फकत 20,000 रुपया दिवपाक सोदता. 600 चौखण मिटर जागो गेल्ल्याचे ताणें ह्या वेळार सांगले. आज आमी हांगा एकठांय जाले कारण आमकां चिचिलान व्हडलो धक्को दिल्लो आसा. जायते वाटे आमी ते चिचिला व्हरून गेले आनी सांगिल्लें बाबा हो रस्तो जाता तो आमकां कितें कॉम्पेन्सेशन मेळपा जाय म्हणून. पूण आयज पासून कांय आमकां दिवंक ना तेणें. मेळटलें म्हणून आमी कितें 4-5-6 म्हयने रावले तरी आसता आमकां कांय फायदो ना चिचिलाचो. आतां तो ऑलमोस्ट कंप्लीट जालो. हे प्रॉपर्टीचो सुमार 16 लाख जातात आनी तो आमकां दिवंक सोदता फकत 20,000. गेले कडेन आसा आमगे शेत जागो गेला आसा सुमार 600 स्क्वेअर मिटर गेल्लो आसा. 600 स्क्वेअर मिटर हो जागो गेल्लो आसा आनी दुसऱ्याचो गेल्लो 300 मिटर. तेजी आमकां काय खबर ना. तेका कितें दिवन तेंकां भार गेला आसतलें पूण आमकां ना. आमगेलो 600 मिटरांचो जाग्याची किंमत आमकां दिवंक जाय तेणें. आमी कोर्टांत आतां वचपाक तयारी केल्या. सद्याक कित्याक आमकां GSIDC तेका ते एक फॉल्स डॉक्युमेंट दिल्लो आसा चिचिलान आनी तेजें नांव घायलो आहा आर्जेमिरो रॉड्रिगीस म्हणून. आनी हो फेक ड्रॉईंग ना तेजे काउंटाचे स्टॅम्प पासून ना. हो फेक ड्रॉईंग हे एफिडेविट करून तो चिचिलान थिंग दिल्लो आसा खंय GSIDC. आमकां कळोंक जाय हो फेक ड्रॉईंगाचेर कसो तेमी काम चालू केलां तें. हिंगा सध्या चल्ला ते फुटींगपणात चल्ल्या. चर्चिल our MLA along with the help of GSIDC, Soza Engineers and Constructions, they have come up with fake NOCs of 5 rupees court fees. They are using it as the NOCs wherein they are supposed to take it on 50 rupees stamp paper, that too notarized. What they are doing is they are carrying out each and every work that they are carrying out, it's done illegally. Whenever we are going to oppose them, the MLA is providing them with police force. So we went to meet the concerned authorities. They are not trying to cooperate with us. They are not trying to, and the farmers that have lost their land, they have taken fake NOCs from the Kumdar attorney, and wherein the farmers are also part owners of the land. They have not taken the people into consideration or confidence. They are carrying out each and every work illegally. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कळंगूट साळगांवच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या विस्ताराक काँग्रेसीन विरोध केला. 100 टनांची तांक आसलेलो हो प्लांट आदींच वेवस्थीत चलना. तेतून तेची तांक वाडयली जाल्यार आनीक अडचणी निर्माण जातल्यो, काँग्रेसीन म्हटलां. ह्या कोयर प्रकल्पाची तांक दिसाक 180 टन वाडोवपाचे आसात. पूण काँग्रेसीचे म्हणणे 100 टनांनी तांक वाडयल्लो हो प्रकल्प आदींच वेवस्थीत चलना. All the points that were raised in the show cause notice given by the Pollution Control Board have they been answered satisfactorily? Has anything been done by the government to make this dedicated corridor possible even in the existing tonnage? I want to know what is happening to the RDF refuse waste that is generated. Where is it going at the moment? No waste that is being brought to the facility is being segregated. The biomethanation plant there is running at half the capacity at about 3 megawatts. And the fermentation tanks that
are supposed to treat this biodegradable waste are filled with sand and plastic. The expansion of the plant was approved basically during the tenure of the current MLA, Mr. Jayesh Sargaonkar. When he was in the cabinet, the finance department had cleared 83 crores in January 2019 during the tenure of Mr. Jayesh Sargaonkar as a minister. Please stop this idea of creating one centralized garbage treatment facility in the midst of a pristine village of Saligaon. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावारिया. सांताक्रूज वाठारांतल्या गँग वॉरा संदर्भात पुलीस कालापूर मेर्शेच्या भुरग्यांक उखलून व्हरतात. पुलिसांच्या कामात आपूण हस्तक्षेप करिना, पूण गरजे भायर भुरग्यांक त्रास करपाक दिवचो ना. आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो ते भायर ह्या प्रकाराचेर विधानसभा अधिवेशनांतय आवाज काडटलो. सांताक्रूजचो आमदार टोनी फर्नांडीसान सांगला. सांताक्रूज वाठारात परत गँग वॉर सुरू जाला. हालींच इम्रान बेपारीच्या घराचेर हल्लो जाल्लो. पिस्तुलाच्या फारपेटात हल्लो करपी मदल्याच करंजळेच्या सोनू यादवाक मरण आयिल्लें. ह्या प्रकरणात पुलीस आतां संबंदिताक उखलपाक लागल्यात. पूण तातूंत तरणाटे आशिल्ल्यान पालकांचेर आकांत आयला. तांणी थळाव्या आमदाराक गाराणें घातल्या उपरांत आमदारान मिडियाक दिल्ली ही प्रतिक्रिया. हांव काल सीएमा कडेन उलयलां. म्हाज्या फुड्यान खूब पेरंट्स येता आनी हिंगा रडटा देखून आनी म्हणटा आमचे भुरगे इनोसंट आहा, रातचे 12 घेवन उबारून वता म्हणटा. स्कुलाचे भुरगे म्हणटा ते, तांकां येवन त्रास कोत्ता पुलीस. तेन्ना हांव सीएमा कडेन विचारलें हांवें, ह्या भुरग्यांक तुमी सारकें इन्वेस्टिगेशन कोत्ता तें करा. आनी सीएमानूय सांगलां म्हाका आपूण सारकें कोत्ता म्हणून, पूण ह्या भुरग्यांक कित्याक त्रास काय म्हणटा. हांवें आयकलां ते प्रमाणे कोणें फोन केल्या, कोण ग्रुपान आहा, कोण पार्टीक आहा, तांकां देखून येवन भुरग्यांक व्हरता. आमचो आवय बापूय येवन रडटा देरान, आमी कितें जबाब दिवपाचो. तेन्ना हांवें सीएमाक सांगलां, तूं पुलिसांक डायरेक्ट कर की तुमी इन्वेस्टिगेशन करता तें बरें आसा, तुमी करा. आमी सीएमानूय हितून बरें काम केलां, ना म्हणना. पूण ह्या भुरग्यांक इतले त्रास जावपाक जायना. हे भुरग्याचे जरी तर अशें मनान वायट केलें जायत, ते भुरगे फुडें वायट जावंक शकता, तांचो फुडार पिडार जावंक शकता. म्हाजें हांव उलयतलो एज पर द प्रोटोकॉल. हांव पयलो सीएमा कडेन उलयतलो आनी सीएमा कडेन उलयल्या नंतर हाजेर जरूर हांव ऑपरेस्ट असेंब्लीन. पणजेच्यान गोवा 365 खातीर अमर चौरिया. दक्षिण पश्चिम रेल्वे रुळाक जावपी विरोध दिसान दीस वाडत चल्ला. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लोकांनी खर विरोध केला. थळाव्यांक विश्वासात घेनासतना रेल्वेचे अधिकारी पळोवणी करपाक येयल्ले. हे विशीं म्हायती मेळटकच लोकांनी धांव मारून तांकां आडयले आनी परतून लायले. दक्षिण पश्चिम रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणा विशीं रेल्वे प्राधिकरणान आमकां सत्य परिस्थिती सांगपाक जाय अशें थळावे आमदार एलिना साल्ढाना म्हणटा. दुसरो रेल्वे रूळ कोणाच्या फायद्या खातीर जाता असो प्रश्न समाजीक वावुरपी आलान्सिओ सिमोसियासान विचारला. थळाव्या लोकांक तांचो कसलोच फायदो ना, वयल्यान लुकसाण आसा अशें ताचें म्हणणें. I'm quite surprised that suddenly today morning at about 9:30 my PS got this information that the site inspection is happening, but it was clearly decided the day we had our meeting with the Honorable Chief Minister that there would be interaction and communication with us at least, if not with every landowner definitely, but with us. We were not told anything. And Cliff, my PS, he tried to call the commander, who is representing also the government at the moment. He did not pick up the phone. And today at 9:30, he calls to say that the inspection is at 10 o'clock. This is not acceptable. This is about the state of Goa. We are talking about South Goa. We are concerned. It's not just the house. It's what this project is going to do to South Goa. And they have to tell us, what is the quantum of coal that will be transmitted? Okay? And what will be the implications of that quantum upon the health of the people? Southwestern Railway has to tell us what will be the quantum. Anyway, we are not interested, but it is good to know facts. Now,
The coal is to be carried to Karnataka. Surely Karnataka has ports. Let Karnataka do it. जेन्ना हे कमांडरान आपणाची टेप लायली विलेजरान तेका विचारलें बाबा तूं टेप कित्याक घालता लोकल MLAक राव हो चार्जींग आमचेर येयलो म्हाका दिसता हो अजून तेका दिसता की अजून आमी पोर्चुगीज रुलानूच आहा म्हणून सो हे पळय असले पळय एटिट्यूड पळय रेल्वे पळय करता एक टायम म्हणटा आमी पोर्चुगीज सिटीजन यू वेरी पोर्चुगीज म्हणटा आतां येता चार्ज करता हे एटिट्यूड मातशें टायट करपाक जाय सरकारान आमी हे जे साउथ वेस्टर्न रेल्वेचे पळय एक्विजिशन जो आसा आमी अपोज केलेलो रायट फ्रॉम 2008 आनी 2008 जेन्ना रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन काडलेलो नोटीस इफेक्टेड ओनराचें नांव दिल्लें पूण हो आयज नोटीस पळय तेंच्यांनी ड्राफ्ट केला त्या नोटीस गांव ना कांय ना पूण विलेजर्स ऑफ कासावली हारोसी पाले इजोरसी आर स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्टिंग टू एनी फॉर्म ऑफ एडिशनल लायन इन द विलेज ऑफ कासावली ऑन सिंपल ग्राउंड्स इज दॅट we don't require another track and why is this track built for who is it built for cold or people of Kasauli गोवा 365 खातीर कासावलेच्यान हिरू महाले परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. भारतांतल्यान कोरोना केशींचो आंकडो 6 लाखांचेर पावला. फाटल्या 5 दिसांत 1 लाखा परस चड केशींची नोंद जाल्या. 90 लाख लोकांची तपासणी केल्ली. भारतात एकाच दिसा 19,148 केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 434 जाणांक मरण आयला जाल्यार 11,881 जाण बरे जाल्यात. भारतात 6,04,641 पॉझिटिव्ह केशी आसात. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 2.26 लाखांचेर पावला. 17,834 जाणांक मरण आयला जाल्यार 3.59 जाण बरे जाल्यात. महाराष्ट्रात सगळ्यात चड म्हटल्यार 1.80 लाख केशी आसात. ताचे उपरांत तमिळनाडूत 94,049, दिल्लीत 89,802, गुजरातात 33,232 आणि उत्तर प्रदेशात 24,056 केशींची नोंद जाल्या. जगभरात एकाच दिसा 1 लाखा परस चड कोविड केशींची नोंद जाल्या. जगभरातलो कोविड केशींचो आंकडो 1.8 कोटींचेर पावला. 5.19 लाख लोकांक मरण आयला जाल्यार 60 लाख लोक बरे जाल्यात. अमेरिकेंतल्या कोरोना केशींचो आंकडो 26.16 लाखांचेर पावला. ते उपरांत ब्राझीलात 14.2 लाख, रशियेत 6.54 लाख, भारतात 6 लाख आणि युकेक 3.12 लाख केशी आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. मडगांवां बिरेस्तारा एका चोराक रंगे हात धरलो. हो चोर एका घरात भितर सरलो आणि वस्तू उबारपाक लागलो. कसलो तरी आवाज आयकून घराचो धनी भायर येयलो. घराच्या धनियान शेजाऱ्याक आफोन हाडलो. उपरांत तांणी पुलिसांक फोन मारून आफोन हाडले आणि चोराक पुलिसांच्या ताब्यांत दिलो. घराचो धनी एडगर गोम्स एकलोच घराच रावता. घरांतलो लोखणाचो ट्रंक चोरून व्हरपाचो चोराचो यत्न आसलो. ते एंटीक सामान बी आहा न्ही ते चोरून व्हरपाक लागले. ते पळय आयज आमगे ओल्ड मार्केटान तो एडगर तेगे घरान चोर येयले चोरपाक. तेणें म्हाका तो कोण आहाय म्हणून म्हाका सांगपा येयलो. हांव उबो आहा ते ओल्ड मार्केट सांगपा येयलो तेन्ना हांव ताबड तेजे बरोबर येयलो रोखडो आनी आमकां पयलीं दिसूं ना तें. मागीर फाटल्यानच्यान आमकां आवाज येयलो की कोण तरी आहा म्हण थिंगा. तेन्ना आमकां आवाज येयलो कोण तरी आहा म्हण. आमी कडल्यान पुलिसे फोन केलो. पुलीस येयले आनी पुलीस ताका सोदपाक लागले. तो आमकां पयलो मेळूं ना. मागीर तो परतो हे फाटल्या वर्सां येयलो. फाटल्यान तेका आतां पुलिसेन धरून वयला आनी तो सिनियर सिटीजन आनी तो एकटो रावता ह्या घरान. बरें जालें तेका मारूं ना म्हणून तेणी. नेबर आहा तो थिंगा बाबू म्हणून तो गेलो बाबू गेलो सांग तो आनी एक पावस येतालो हांव भायर रावलो घरान रावलो. तेजो तो 3 जाण आयले ते बसीन तो स्टेट बँकेक बस घेवन आसा 3 जाण. 3 देंवले एक बस रावता तेन्ना देंवले आनी हिंग गेले आनी रावले उबे. मागीर एक जाण अशें करून पांयान अशें करून लोकयले ते लोक उगडले हे भितर आयले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.